आयचे सुवार्थेंत आमी फुड करच्यो संगती समजूंक कितल्यो सलीसगी तितल्यो गुंडायेच्यो आनी उंचल्यो. जेजूच्या मिसांवाची आनी जेजूच्याच महत्वाची गुंडाई रुंदाई फिलिपाच्या आमकां बाप दाखय म्हणले विनंतीक जाप जावन आनी वाट जाणा जावची कशी म्हणल्या तोमासाच्या सवालाक जाप जावन फावो जाता. जुआंवचे सुवार्थेंतच स्पश्ट जाता तशें बापातावन आयिल्ल्या आनी बापानच धाडलेल्या पुता शिवाय कोणीय बापाक पळोवन नेना, ताका वळखय ना. हांगासर जेजू बापाक जाणा जावची वाट देखूनच तो सत आनी जिविती. फिलिपान आमकां बाप दाखय म्हणटाना जेजू आपल्या मिसांवच दिसनासल्या अतीत देवाक उगडापें करचें म्हणून लिसांव दिता. हे दिशेन जेजू थंयच त्या अदृश्य अतीत देवाचें रूपणें आमी देखतांव आनी जेजू मुखांतर आनी जेजू थंय त्या बापाक आमी वळखतांव. अशें जेजूचें मिसांव बापाक परगटचें आनी ताचें दर्शन आपल्याच व्यक्तित्वांत दिवचें आनी बापाची वळख आमकां दिवचें. हेंच जेजूचें महत्वूय. जेजू थंय वा पुता थंय बाप आसा, उलयता, दिसता आनी वावुरता. देखूनच जेजूक वळखच्यांत आनी सतमानच्यांत बापाचे परिदींत आमी रिगोवंक शकता. हे दिशेन पळयल्यार जेजू बापाशी आमकां एक्सेस वा प्रवेश वा वाट जोड दिता. आमी जेजूचींच कामां महत्कार्यां आनी जेजूच्या की वर्ती कामां करच्याक जेजूचेर संपूर्ण सत्मानची अनिवार्यताय आयची सुवार्थ आमकां सांगून दिता. हे अनिवार्यतायेक आमचे दोळे उक्ते जावं.